श्याम सुंदर फट्टे आसा. श्याम, टेल अस. परदेशांची अपडेट दित असताना कोविडाची अपडेट आणि बाकी पॉलिटिकली म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन झाले, चेअरपर्सन व्हाईस चेअरपर्सन झाले आणि आज त्यांच्यानी सगळं चार्जूय घेतला आणि जी कामां जी आहा ती कामां करपाक सुरवात जाल्ली आहा. दुसरे म्युन्सिपाल्टीन बिफोर मान्सून जी डिसिल्टिंग वर्क जे आहा तो 90% तेंचो वर्क तेंच्यांनी केल्लो आहा. थोडे कितें गेले ते फाटल्या दिसांनी जे वादळ जाल्ले आनी तेन्ना झाडां बिडां पडले आनी तेका लागून थोडी परतून जी मातिल्ली ते परतून तेंचे ते गटारां साफ करपाचें काम चालू आहा. म्हणजे फायनल हेतून म्हणजे गेल्या वर्सा कशें तेंकां दुसरे लॉकडावनाच्या हेतून मार्केटांची बीन गटारां साफ करपाकूय तेंकां बरी पडली. तशीच ह्या वर्सा बीन तशीच ती गटारां बी बेगीन काम जालें आनी गेल्या वर्सा तेका लागून म्हापशा बाजारान जावं आनी खंय जो व्हडलो पावस पासून जालो जाल्यार तितलो तो उदक भितर भरोंक नासलें बाजारान बीन जावं म्हापसा शहरान पयलीं जशें भरताले तशें हे फावटी तशेंच जातलें असो म्हणजे जे ऑफिसर बीन आहा पळय चीफ ऑफिसर बी तेंकां तेंचें म्हणणें आहा की तशेंच हे फावटी आमकां उदीक बी बाजारान भरचें नाशा. दुसरे कोविडाचो हे घेतलो जाल्यार बार्देशांचो आंकडो कोविडाचो सादारण जरी कमी जालो तरी 3000च्या मेरेन आसात. कित्याक आयज आमी सकाळी कांदोले हेल्थ ऑफिसराक वचून मेळ्ळे आणि ते सिट्युएशन जे वचपाचें कारण अशें की कांदोली विलेज पंचायतीन जे कर्फ्यू असले ते तेंच्यांनी 6 जून मेरेन वाडयला आणि जेन्ना हेल्थ ऑफिसराक विचारलें आनी तेणें सांगलें जे जेन्ना कर्फ्यू आयला तेन्ना खरो सांगपाचें म्हणजे जरी पंचायतीन आनी आमदारान हें करून जेन्ना कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे जेन्ना कर्फ्यू आमी लायलो लॉकडावन कशेंच जेन्ना दवरलें 12 दिसा सगळीं शॉपां आनी तेच्या उपरांत सगळें पूण लोकांनी आमकां इतको सपोर्ट केलो की जर आतां तर जे रस्त्यार वचून खंय गेलो जाल्यार लोक अजिबात दिसना आनी लोकांनी इतलो सपोर्ट केलो की कितेंय जावं जे एसेन्शियल वस्तू ज्यो गरजेच्यो वस्तू आहा त्यो 12 पयलींच एकलो दोग जाण येवन व्हरतात आनी दुसरे केसी पयलीं ज्यो 1000-1500 ज्यो कांदोले PSCच्या भितर मेळटाल्यो त्यो आतां इतल्यो कमी जाल्या की आतां ती 200-300 ह्या हेचेर पावल्या आनी हे सगळे लोकांनी सपोर्ट दिलो म्हणून जालें अशें तेणी म्हणलें. ह्या उलट जर पळयलो जाल्यार बार्देशाचे म्हापश्यां जर पळयलें जाल्यार लोक कित्याक लागून म्हापश्या बाजारान आनी बाजार तरी मार्केट सकाळचें बंदूच आसता. फक्त जे भुशारी दुकानां जावं आतां ह्या दिसांनी कापोत बीन जावं आनी भाजी पालो नुस्तें इतलेच जर भायर सायडीक बसलेले आसता सकाळी एक जाल्यार पूण लोक जो येता पळय डेली रुटिना भाशेन लोक येता वयता आनी तेका लागून लोकांक हरशीं जरी आसतना हरशीं थोड्यांच्या मनान भंय आसा. सेकंड हे येयली जावं आतां थर्ड हे येतली आनी ते हितून भुरग्यांचे बी ही भंयूय आसा आनी त्या बरोबर भंय नाय. आतां म्हणजे खंय कित्याक लागून भोंवतात आनी कित्याक आय लागून थिंक येतात व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट श्याम. हय आय थिंक होच म्हत्वाचो मुद्दो आसा आनी त्या मुद्द्याचेरच आमी आज हांगा थांबतात. लोक अशे कित्याक वागतात हो एक प्रश्न आनी आमी सदांच सांगतात की वी हॅव टू ब्रेक दीस चेन आनी ह्या कर्फ्यूच्या काळा भितर वी हॅव टू ब्रेक दीस चेन ना जाल्यार थिंग्स वील बी व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज म्हणून. आनी केसी कमी जातात हें कर्फ्यूक लागून काय कित्याक लागून तेंय पळोवचें पडटलें. पूण केसी कमी जातात हें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना एक गजाल लक्षांत दवरात. एट द पीक ऑफ फर्स्ट वेव आमची केसी पर डे हायेस्ट आशिल्ल्यो 750. सो आज जेन्ना आमी केसी कमी जालो म्हळ्यार ती स्टील अवर केसीस आर ऑलमोस्ट डबल ऑफ अवर पीक ऑफ फर्स्ट वेव. सो कमी जाल्या ह्या भ्रमाक कोणें आसची न्ही, कॉम्प्लेसंट रावची न्ही आनी तितल्याच जबाबदारेन वागचें.